कितें आसता एक आसा पळय एखादें जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट आमी करतात त्या वेळाचेर डेफिनेटली त्रास हो जाताच. पण एकदा एखादो प्रोजेक्ट पुढे जेन्ना जाता तेन्ना ताचो खऱ्या अर्थान कितें फायदो हो तेन्ना कळटा. आनी कितें आसता की एखादें नवीन एखादें खंय करपाक बरें, पण एखादें आमी पळयतात की आमी जर आमचें घर जर समजा रिनोवेट करतले आसत जाल्यार तें करतना खूब त्रास जाता. नवीन बांदप बरें कारण थंय रावत ना आमी, त्यामुळे नवीन करपाक इजी. त्यामुळे एखाद्या सिटीन जेन्ना डेव्हलपमेंट करतात तेन्ना त्याचो डेफिनेटली त्रास त्या त्या भागात रावपी जाता. इट इज अ पेशन्स. हांव अशें म्हणटा की तांकां त्रास जाता, डेफिनेटली त्रास जाता. पण एकदा जशें पूर्ण जालें की 100% ताचो बेनिफीट मागीर लक्षांत येता. हांव अशें म्हणटा की त्यांनी जेन्ना दुकानदार आसत पणजेचे स्थानीक लोक आसत तांकां डेफिनेटली ताचो त्रास जाता. पण जेन्ना पूर्ण प्रोजेक्ट जातलो तेन्ना ताचो पूर्णपणे फायदो हांगा रावपी लोकांक. कितें आसा की एक एक वेळाचेर जेन्ना नवीन प्रोजेक्ट येता त्या प्रत्येक जण 100% कोणूच समर्थन घेवचो ना. प्रत्येकाचें ताचें दुमत आसतलें, कोणाक तरी दिसतलें की जाय कोणाक नाका. पूण एकदा तें कंप्लीट जातकच तेचें बेनिफीट कितें अशें आसा तें त्या वेळार कळटा. आज कितें जाता गोंया भितर आमचे एक टीव्ही दुसरें डायरेक्ट तुका करमळी, तिसरें डायरेक्ट पाठवा, मदीं गॅप भरपूर उरता. आनी त्यामुळे फाल्यां मुख्यमंत्र्याचें थकलें आसा की लोकल जर आमकां ट्रेन जर करूं जाय कारण आमी रस्त्यांचेर रहदारी जी आसा तिचेर थोडो कंट्रोल जर हाडटलो आसत जाल्यार बेस्ट ऑप्शन म्हणजे आज आमी पळयलें जाल्यार ट्रेन आसा. हांगाली रहदारी थोडीशी जर हें करतलो लोकांक जर एक सेफली पावपाक जाय सायड जाल्यार आमकां एडिशनल स्टेशनां जर केली त्यामुळे तेंच्यांनी जी मागणी केल्ली आसा आनी त्यामुळे ताका अपोज हो डेफिनेटली जातलो. पण कालांतरान हळूहळू त्याचो इम्पॉर्टन्स लक्षांत येतकच जे अपोज करणारे आसा ते म्हणटले ठीक आसा जावं. गोंयाक म्हणजे हांवें म्हणलें की दॅट इज बेजिकली तांचो जो रिसर्च आनी हें जें आसा इन्सेंटीव एस्टाब्लिशींग फार्मास्युटिकल्स आसत रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट इन गोवा हांगा बेजिकली आमकां फार्मास्युटिकल जें आसा की इंडिये भितर मॅक्झिमम फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा तें गोंया भितर जाता. त्यामुळे ताचो एडिशनल फायदो हो डेफिनेटली त्या बजेटाच्या प्रयोजनांतल्यान गोंयाक लागून मेळटलो. हांवें आतां गेल्या पर्यंत सादारणता हांवें एक सवा वर्स जालें म्हाका. हांवें सादारण एक ऑलमोस्ट 91 वेगवेगळे प्रश्न केल्या हातूंतल्यान ह्या वेळाचेर केवळ 9 प्रश्न आयले कारण हे शॉर्ट 7 दिसाचे एक्चुअल प्रश्न विचारपाचे आशिल्ले. विमा फसल विमा योजना प्रायम मिनिस्टर फसल विमा योजना आसत. हाच्या भितर इनक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा तेंच्या प्रोडक्ट्साक तो आसत. आनी त्यामुळे एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून एखादें ट्रॅक्टर घेवपाक जाय आसत बाकीचे तेंच्यो ज्यो सुविधा तांकां जाय त्या संदर्भांतलें हें सगळें हें काम जें आसा हें तांच्यांनी आपल्या हाच्या भितर केल्लें आसा. नारी जो आसा सदोदीत नारीक हाका प्राधान्य दिल्लें आसा आनी वुमन एंड चायल्ड हाच्या भितर 2013-14 ह्या काळा कार्यकाळांत 20,440 कोटीचें प्रोविजन आशिल्लें बजेटांत. पण आज इट इज ऑलमोस्ट 26,890 कोटी रुपया हे वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाक तांच्यांनी दवरिल्लें आसा. ताचे भितर विविध स्किमी ज्यो आसात इन्क्लुडींग सक्षम अंगणवाडी एंड पोषण स्कीम आसत अश्यो तांकां म्हणजे महिलांक ज्यो हे ज्यो आसा तेंचें एम्पावर्ड करपाचें काम जें आसा ताका लागून मॅक्झिमम प्रोविजन जें आसा हें तांकां दवरिल्लें आसा. मागीर तें करता आसतना मिडल क्लासाक लागून तो टॅक्स जो बेनिफीट 12 लाख पर्यंत रिबेट अप टू 12 लाख नो टॅक्स हें तांच्यांनी दवरिल्लें आसा.